गोंयच्या ह्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. खुबशे विशय आसात घडल्यात फाटली 2-3 दीस, पण आमी आज सुरवात करतात एका अशा विशया वेल्यान जाचेर म्हाका दिसता गोंयचें भवितव्य आनी गोंयकारांची भलायकी ह्यो दोनूय गजाली अवलंबून आसात. तो म्हळ्यार मोलें आनी कोळसो. आनी आज जे गेस्ट आमकां जॉयन जातात ते गोंयांतले नामनेचे साहित्यीक दामोदर मावजो, भाई मावजो. भाई, वेलकम टू द शो. कविता आयकली, खूब बरी दिसली. कित्याक दिसले ही कविता बरोवची अशी? आनी हो जो विशय आसा, खूब जाण म्हणटात की एनवायरमेंट आनी इकॉनॉमी जेन्ना एकामेका भितर सरमिसळ जावपाक लागता तेन्ना विशय खूब गुंतागुंतीचो जाता म्हण. एक साहित्यीक म्हणून कशें पळयता ह्या गजाली कडेन? पयलीं म्हळ्यार ती कविता जी आसा ती म्हगेली न्ही. हांवें कविता एक टिचरान, मोलेच्या एक टिचरान बरयल्ली, काणेपारकार म्हणटात, आनी ती हांवें वाचून दाखयली. आनी त्या निमतान हांवें म्हगेले जे विचार आसात ह्या संबंदाचेर ते हांवें व्यक्त केल्ले. आनी इतलेंच. पूण एक लेखक म्हणटा ताका म्हाका दिसता ह्या गजाली पासून अलिप्त रावप शक्य जायना. कित्याक लेखक हो लोकां मदींतल्यान वयर सरता आनी लोकांक जे बादिकार जाता ताजो कांय न्ही जाल्यार थोडोसो परिणाम लेखकाचेर जाताच. आनी म्हाका दिसता एक लेखक ह्या नात्यान म्हाका दिसता हे जे मोलेचो प्रश्न तो फक्त मोलेचो प्रश्न न्ही, हो गोंयकाराचो प्रश्न. हो सुरवात जाली काल पयर न्ही, मोल्यां काल पयर जाला, कोळसो पयलींच्यान जाला. कोळशा लागून जे प्रश्न उप्रासल्यात तातूंतल्यान नवे नवे प्रश्न वयर सरतात. ताका लागून एक आवाज वयर काडचो अशें म्हाका दिसलें. आनी ताका लागून लोकां मदीं जागृताय जावची इतल्याच हेतून हांवें काम केलां. हाजे पयलीं अनेक एज्युकेशनांनी आंदोलनांनी आमी वांटो घेतलो, पूण आतां ती पिराय उरिल्ली ना. पूण तरी आसतना मन जेन्ना एज्युकेट जाता तेन्ना उरलेले बगर रावूनच जाता. म्हणून हे लोकां मुखार मुगेले विचार हांवें मांडले. मुद्दम एक गजाल विचारची दिसता की कोळसो डबल ट्रॅकिंग हे विशय तुमकां चड पयस न्ही, तुमच्या दारांतल्यान वचपी विशय. तुमचो लेस दॅन 10 मिटर्स गाडी वता दिसांतल्यान कमीत कमी आतां पॅन्डेमिकच्या काळार पासून कमीत कमी 10 गाडयो दारांतल्यान वतात. म्हाका हे मुद्दम काल सुद्दां 8-7 डबे असतात आणि 7-7 डबे सामके वयर पासून भरिल्ले असतात, सुयेन म्हणटात तशें. सो काल सुद्दां जेन्ना तुमची आमी आयकताली बायट जेन्ना घेतली तेन्ना फाटल्यान त्या ट्रेनीचो भोंगो आयकूं येतालो. सो तुमचो मुद्दम गोंयकारांक कळपा खातीर, कारण तुमच्या दारांतल्यान कोळसो वता, तुमचो अनुभव कसो ह्या गजाली विशींचो? आनी जेन्ना आज आमी हे डबल ट्रिपल करपाची उलयतात, डबल ट्रेकिंग करून किंवा मोल्यातल्या अभयारण्यांतल्यान हो रस्तो तयार करून ह्या गजाली खातीर, तेन्ना गोंयचेर ताजो कितें परिणाम जावपाक शकता? दोनूय गजाली सांगात. तुमचो स्वताचो सध्याचो अनुभव, आसा त्या परिस्थितीक कोळसो वता तेन्ना कितें जाता, आनी जर हे दोबरात तिबरात जर जालें जाल्यार कितें जातलें? पयलीं म्हळ्यार एक म्हगेलो अनुभव सांगता. 1 वर्स पयलीं, सारकें 1 वर्स पयलीं हांवें म्हगेल्या घराक कंप्लीट पेंट मारून घेतिल्लो, मातशें नवो लूक दिवपा खातीर. 6 म्हयन्यां भितर म्हगे घराचो रंग जो आशिल्लो तो काळपटलो. खंय म्हगेले जर हाजेर वरांडाचेर जर असो हात भोंवडायलो त्या हाताक फक्त काळो लागतालो, कोयर न्ही तो कोळसो लागतालो. अजुनूय वणटीचेर असो हात जर भोंवडायलो हात काळो जाता. हाजो अर्थ इतलो कोळसाचो बारीक पावडर वातावरणात आसा की आमची लंग्सांत कितलो गेला हें म्हाका खबर ना. फुलेर भर तरी आमगेले लंग्सांत आसूं येता. हो एक दुश्परिणाम जालोच. आनी एक सांगता, जेन्ना आमी कोंकण रेल्वेक विरोध करताले अलायनमेंटा खातीर, रिअलायनमेंट जावचो म्हणून, ताजें कारणय हेच आशिल्लें की आमकां खबर आशिल्ली की आज एक सिंगल ट्रॅक येतलो, फाल्यां डबल ट्रॅक जातलो आनी घडये गरज पडल्यार खंय खंय ट्रिपल ट्रॅक जावं येता. हे रस्त्यांचें रुंदीकरण स्वाभावीक आशिल्लें म्हणून आमचो विरोध आशिल्लो. हीच जर लायन येवजेन वचच्या बदला जर पयलीं थारायिल्ल्या त्या प्रमाणे फोंडेच्यान कालेच्यान सावड्डे उपरांत गेल्ली जाल्यार तितलो प्रभाव तितलो त्रास जावचो नाशिल्लो. एक गजाल याद दवरपाक जाय, गोंयांत सगळ्यांत चड म्हारग कितें जाल्यार जमीन.
आणि चड जमीन म्हारग ती येवच्यान साश्टींत आणि आता जी रेल्वे गाडी वता त्या रस्त्यार म्हणजे चड मोलाची जमीन आम्ही त्या ट्रॅक करपाक दिली आणि ज्या जमनीक ह्या रेल्वेची गरज आशिल्ली ते आम्ही फाटी सरले. मुद्दम बिफोर आय लेट यू गो, हो जर प्रकल्प जालो, 3 प्रकल्प ते तातूंतले 2 आता, एक जो आसा तो लायटीचो आणि उरिल्ले जे 2 आसात ते सामके महत्वाचे, ते म्हळ्यार रस्त्याचे एक्सपान्शन. आता ते एक्सपान्शन काय ते पूर्णपणान नवीन रस्तो, हो एक वादाचो विषय आसा. कारण आमचे रिपोर्टर जेन्ना थंय गेले थंय एक्सपान्शन करपाक जागो ना, ती जर अलायनमेंट पयली तो कंप्लीट नवो रस्तो कसो दिसता. आणि दुसरो डबल ट्रॅकिंगाचो गोंयचेर हे जर प्रकल्प जाले आणि फाल्यां जर कोळशाची दोबरात तिबरात ट्रॅफिक जर सुरू जाली जाल्यार गोंयचेर हाचो किती परिणाम जातलो अशें दिसता? खरें म्हळ्यार आज आयच्या दिसांनी अशें जालां की कोणी कितें सांगता जाल्यार खरें काय कितें प्रमोदरी पासून न्यूज आयकतना आमी फिल्टर करून आयकुचें पडटा. खरें काय फोट कितलें खरें आनी कितलें फोट हे सामान्य मनशाक कळपाक कठीण जाता. तातूंत जेन्ना सरकार अशे तरेचे प्रकल्प हातांत घेता, रुंदीकरणाच्या नांवान खरें रुंदीकरण काय नवो रस्तो बांदतात, हाजेर इतलो बोवाळ जाल्लो आसा की आमकां हांवें अजून प्रत्यक्ष वचून पळोवना. घडये शक्य आशिल्लें जाल्यार पळयनाशिल्लो, पूण म्हाका दिसता रुंदीकरणाच्या नांवान, रोड वायडनिंगच्या नांवान थोडोसो रोड वायडनिंग जातलो पूण चडसो नवो रस्तो करपाचो विचार तांचो आसा. त्या निमित्यान जर हजारांनी रूख मारतले, झाडां मारतले जाल्यार ताका ऑब्जेक्शन घेवपाकच जाय. कित्याक एज इट इज आमकां ऑक्सिजनाचो आज अभाव दिश्टी पडटा. आज पॅन्डेमिकाक आमकां सगळ्यांत चड गरज आसली ऑक्सिजनाची. अशे वेळार ऑक्सिजन दिवपी झाडांच आमी मारूंक सोदतात. शेवटेन अशें म्हणटात की ज्या जाग्यार एक रस्तो वचना थंय तांकां डबल ट्रॅक किंवा रोड वायडनिंग करपा खातीर व्हायाडक्ट वापरतले. व्हायाडक्ट कितली सुरक्षीत म्हाका खबर ना. घडये आयचे इंजिनियरींग इतलें बरें जालां की व्हायाडक्ट वापरून बरे नवे रस्ते बांदूं येतात. पूण ताजो फायदो गोंयकारांक कितलो? कोंकण रेल्वे आपले वायडनिंग करता म्हणटा, रोड डबलिंग करता, हेवटेच्यान मोलेच्यान कित्याक म्हाका बरें स्पश्ट जायना. आनी ताका लागून सरकाराच्या हेतू बद्दल किंवा हे जो प्रकल्प 3 प्रकल्प हाताक घेतात तांचे हेतू बद्दल दुबाव येता. बाई, लास्ट प्रश्न म्हजो की तुम्ही इतली आंदोलनां केली, इतली आंदोलनां पळयली, हे जे आता आंदोलन तयार जाता कोळशाच्या विरुद्ध कितले महत्वाचे गोंयच्या दृश्टीन? जितले महत्वाची बाकीची आंदोलन आशिल्ली, आंदोलन जर महत्वाची न्ही लोकांचे नदरेन जाल्यार हांव कित्याक मदीं पडटा आशिल्लो? म्हाका कसलो फायदो आसा? हांव काय पॉलिटिकली एस्पायरिंग जायना, हांव काय सोशल वर्कर न्ही. एक लेखक म्हणून म्हाका दिसता की हांव ओगी रावपाक शकना म्हणून हांव आवाज काडटा, म्हणून हांव उद्योगांत पडटा, म्हणून आंदोलन जाता. पूण म्हाका दिसता की हे इतले दीस जे आशिल्ले ते अस्मिते कडेन जुडिल्ले आशिल्ली. कोंकणी भाशा जावं, घटक राज्य जावं, हे आमकां आमचे अस्मिते कडेन जुडिल्ले प्रश्न आशिल्ले. आज हो भलायके कडेन जुडिल्लो प्रश्न आसा. आनी जेन्ना वास्कोकार बोवाळ मारताले तेन्ना बाकीचे गोंयकार सुस्त बसून आशिल्ले. तेन्ना म्हाका दिसतालें की गोंयकार ओगी आसात कारण ते आमकां लागना म्हणून. म्हादयचो प्रश्न नॉर्थाचो आमकां कित्याक लागता अशें म्हणपी सावथाक लोक आसात. हे बरोबर न्ही. आमी नॉर्थ आनी सावथ एक गोंयकार म्हणजे आमी ह्या प्रश्ना कडेन पळयले, वेदर म्हादयचो प्रश्न धरया किंवा हो कोळशाचो प्रश्न किंवा रस्तो रुंदीकरणाचो प्रश्न. कोंकण रेल्वे आयली तेन्ना विरोध जालो तो रेल्वेक न्ही लक्षांत दवरपाक जाय, ताका मिसगायड करता लोकांक. रिअलायनमेंट आमकां नाका आशिल्लो किंवा आज तो अलायनमेंट बदलपाक मागताले. कित्याक इट वॉज गोंयच्या जमनीकय बरो न्ही आशिल्लो. ही जमीन कसाळ जमीन अशी कस हांगा ह्या रस्त्याचेर समुद्रा पासून सामकी लागीं असो कोंकण रेल्वे गेला. ते गोंयाक मारक अशी आमची भुमिका आशिल्ली म्हणून त्यांनी एज्युकेशन केल्लें. आज गोंयकारांकच मारक अशे तरेचो कोळसो हांगा येता. आनी ह्या कोळशाची गरज कोणाक? जेन्ना इंडियेक भारतांत जेन्ना इतलो कोळसो आसा तो ना करून हो बायली इम्पोर्ट करपाची गरज कसली? हे आनी एक कुवाडे आमकां पडिल्ले आसा. आनी अशे वेळार गोंयांत तो कोळसो देंवयतात. ताजे कारण म्हाका दिसता गोंयकार सुशेगाद हाजो अनुभव आमच्या केंद्र सरकाराक किंवा इतर लोकांक आसा. आनी गोंयकार सोसून घेतले, आयकून घेतले, ओगी रावतले अशें धरतात. आनी ताका लागून हें जाता. म्हाका याद जाता कोंकणीच्या वेळार आमी जेन्ना डेलिगेशन घेवन गेल्ले तेन्ना शंकरराव चव्हाण होम मिनिस्टर आशिल्लो आनी ताणें आमकां प्रश्न विचारिल्लो,
तुम्ही बोवाळ कित्याक करतात ताका सांगिल्लें हांवें आमी बोवाळ करना जाल्यार तुमी आमकां आयकून घेनात तूं म्हाका आज मेळचो नाशिल्लो बोवाळ केन्ना जाल्ले आज बोवाळ करतात म्हणून तुमी आमी लक्ष घाला आनी तशेंच जातलें जो पर्यंत बोवाळ जायना तो पर्यंत हे व्हडले व्हडले फुडारी तातूंत लक्ष घालनात म्हणून बोवाळ करतात गोंयकारांचो स्वभाव न्ही बोवाळ करप गोंयकारांचो स्वभाव न्ही पूण दुर्दैवान बोवाळ केले बगर रावूनच जाता आनी सामके गळ्या कडेन येतकीच आतां गळ्या कडेन तेकलां अशे वेळार म्हाका दिसता सगळे गोंयान जागृत जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता आमकां विकास जाय पूण विकास नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल इतलें महत्वाचें त्या विकासा लागून गोंय भकासवपा जायना आय थिंक दॅट इज द बेसिक थिंग भाई थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस म्हाका दिसता भाईन एक बरी गजाल सांगली ती म्हळ्यार जो मेरेन गोंयकार बोवाळ करना तो मेरेन दिल्लीक तो आवाज पावना सो म्हाका दिसता ह्या इश्यूचेर आनी बाकीच्या इश्यूचेर जे फाटले 8-10 दीस आमी कंटिन्युअस ताचेर चर्चा करत आसात ही सगळ्यात महत्वाची टिप्पणी हो सगळ्यात महत्वाचो टेकअवे भाई थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग अस हांव थंयच्यान मुखार वता आमचे बरोबर आसा लौकीक आतां लौकीक काल राती सावन जो बोवाळ सुरू जाला तो म्हळ्यार DDSSYचो आणि गव्हर्नमेंट बिरेस्ताराक नोटिफिकेशन काडटा आयतारा रातीन ते विड्रॉ करता अशें आयकूं येता की कांय उंचेल्या पांवड्यावेल्या लोकांक हे नोटिफिकेशन येता हें सुद्दां खबर नाशिल्लें कितें चल्लां प्रशासनाचें जेन्ना लोक ह्या कोविडाक लागून काचाबूल जाल्यात हे प्रशासन करता कितें प्रमोद DDSSYचेर आमी विश्वजीत राणेक मेळ्ळे कन्क्लुजन हें करपाक पण आमचे रिपोर्टर महेश गाडी ताका मेळ्ळे तेजे डिटेलान महेश गाडी सांगतलो महेश गाडी सगळे उलोवपाचो चान्स मेळ्ळो सकाळी मिनिस्टर ब्लॉकान पूण हांव दुसरो विशय घेता हितून कोविडाची एक अपडेट दिता म्हणजे आतां पर्यंतचे डेथ 500 क्रॉस जाल्या 507 डेथ जाल्या आतां पर्यंतच्यो आमी जर पॉझिटिव्ह केसीस पयल्यो 38,366 तितून जर कंपेर केलें जाल्यार 1.32 अशी डेथ रेट आहा गोंयची आणि डेली टेस्टिंग जे जाता जे विकेंडाक एकदम कमी जाता काल म्हाका 1300 सुमार टेस्टिंग जाला फक्त 2,500 कॅपॅसिटी आहा पण पॉझिटिव्ह रेट आहा ती 30% जी सॅम्पल टेस्ट जाता ते 30% 25 ते 30% पॉझिटिव्ह सापडटा ती सॅम्पलां फक्त पर्सेंटेज देविली ना ती पर्सेंटेज देविली ना कितली सॅम्पल टेस्ट कर 25 ते 30% ही पॉझिटिव्ह सापडटा ही फाटल्या म्हयनोभर मायज जालो हो ट्रेंड चालू आहा आणि रिकवरी रेट मातशी सुदारल्या तितून की फाटले 85% आसली ती 86.54% जाल्या आणि तिसवाडीचे ओव्हर 3 सेंटरांतल्यो केसी जर धरल्यार 644 केसी म्हणजे मातशे देंवल्या केसी पण तशाचे सकयल ते येता म्हणून फुडले विशया कडेन वयता जो विशय हा लौकीक दुसरो जो बिफोर वी गो टू DDSSY आणि महेश तो दुसरो इम्पॉर्टंट विषय आसा तो हर घर जलाचो म्हाका याद आसा शेनवाराक सांजे ती ब्रेकिंग न्यूज आयली सारखे की गोवा बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू 100% टॅप वॉटर सगळ्या घराक पावोवपी म्हणून किती हा खरेच ही वस्तुस्थिती आसा काय हे उदक फक्त कागदाचेरच लोकांनी घरात पावला प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आसा जेन्ना सेंट्रल गव्हर्नमेंट युनियन गव्हर्नमेंट हाऊसान म्हणजे लोकसभेन वा राज्यसभेन खंयचो डेटा दवरता जाल्यार तेंच्यांनी स्वता एक्सेस केल्लो आसना हे राज्य सरकारूच आपलो डेटा केंद्र सरकाराक धाडटा म्हणजे जे वयर केंद्र म्हणजे गजेंद्र सिंग जे युनियन जल मिनिस्टर आहा तेणी जे मांडलो तो डेटा गोंयच्या सरकारा कडल्यान गेला आसतलो आनी थंय तेणी क्लेम केले की गोंयान 100% घरांक नळाचें कनेक्शन नळांतल्यान पोर्टेबल उदक वयता म्हणून पण जेन्ना गोंयची खरी ग्राउंड रियलिटी पळयतलो जाल्यार तशें ना पण फाटल्या दिसांनी जेन्ना PWDच्या थ्रू हे केलें तेन्ना सुमार 30,000 कनेक्शनां घरांक कनेक्शनां मेळना अशें आसलें पण जेन्ना ही स्कीम हर घर नल से जल म्हणून स्कीम चालीक पयले तेन्ना आनी एकदां सर्वे जालो तो सर्वे गव्हर्नमेंटान पंचायतीक सांगलें की पंचायतीच्या थ्रू सर्वे करा की कितल्या घरांनी नळ आसा आनी कितल्या घरांनी नळ ना तो ते केले उपरांत तो डेटा पंचायतीन कंपायल केलो डेटा आनी कंपायल करून तो PWDक हँड ओव्हर केलो कारण नळाची कनेक्शनां दिवपाचें काम वॉटर सप्लाय PWDचे डिपार्टमेंट विभाग हा वॉटर सप्लाय तेजे आसता थंयच्यान डेटा मेळटा हितून कळटा की ते 30,000ची फिगर 15,000च्या कॉला मदीं दिल्या आसतली वा हेंच्यांनी इंडिव्हिज्युअली केला मिस जाला थोडी घराक खबर ना पण 15,000 तरी घरांक अजून नळ ना आनी तशीच एप्लिकेशनाक पेंडींग आहा हेवूय डेटा मेळटा की PWD मुखार नव्या कनेक्शनाक घराच्या एप्लिकेशनाक पेंडींग आहा तांकां नळ मेळना म्हणजे तो डेटा युनियन गव्हर्नमेंटाक गेलो तो चुकीचो आसलो
हे स्पष्ट जाता. फक्त आमकां PWDचो एक्युरेट दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. जर 100% घरांक जर सामकी उदक पावला आनी नळाचे कनेक्शन पावला जाल्यार इतली शेकड्यांनी एप्लिकेशन पेंडिंग उरना आशिल्ली. आय थिंक दॅट इज अ व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग आनी इम्पॉर्टंट ऑब्झर्वेशन. लौकिक, थँक्स अ लॉट. प्रमोद मोदेचो विषय आसलो. आयज अशी जीएसटी कावन्सील, जीएसटीचे पयलीं सांगता, जीएसटी कावन्सील मिटींग चालू आसा. इव्हिनिंग 7 सुमार युनियन फायनान्स मिनिस्टर सीतारामन ब्रीफ करतली तेजेर. पण जस्ट गोंयचे जीएसटीचे फाटल्या म्हयन्याचे जर आमी सप्टेंबर म्हयन्याचे जर कलेक्शन पयलें जाल्यार 120 कोटी सुमार जाला. आनी ते जर आमी 2019च्या जीएसटी कलेक्शना हितून दोन्ही येता, आयजीएसटी आनी स्टेट जीएसटी आनी आयजीएसटी दोन्ही येता. 2019च्या सप्टेंबरा कडेन कंपेअर केलें जाल्यार ते 170 कोटी आसले त्या टायमार. 29% सुमार शॉर्ट. मागीर तेजे उपरांत जर आमी फाटले 6 म्हयन्याचे जर कंपेअर केले, 6 म्हयन्याचे जीएसटी आयजीएसटी सगळे कंपेअर केले जाल्यार 42% शॉर्ट, म्हणजे 455 कोटी सुमार जीएसटी कलेक्शन आमचे डावन आहा. जर आमी जर टार्गेटा कडेन कंपेअर केलें, म्हणजे टार्गेट आसता, जीएसटीचे टार्गेट आसता, हेंच्यांनी फॉर्म्युला केले ते हितून तेजे प्रमाण ते 50% शॉर्ट, म्हणजे 1033 कोटी. आनी आमकां 1033 कोटी हे कॉम्पेन्सेशनांतल्यान येवपाक जाय. पण फाटल्या कितलेशेच, म्हणजे ह्या फायनान्शियल इयर जर कॉम्पेन्सेशन येवच नाशिल्लें, पण फाटले जीएसटी मिटिंगेंत ठरयलें की कॉम्पेन्सेशना खातीर 20,000 कोटीचे कॉम्पेन्सेशन शेअर्स जमला ते राती भितर ट्रान्सफर करता म्हटलें स्टेटींग. आनी म्हणजे प्रत्येक स्टेटीक ते पर्संटेजीन शेअर वयतलो. ते दिल्ले उपरांत गोंयांक फक्त 20,000 कोटींतले 119 कोटी मेळ्ळे. तेजे उपरांत फायनान्स मिनिस्टरान सांगलें की 24,000 कोटी सुमार आयजीएसटी आहा पेंडींग थोडो जो दिल्लो तो दिता, म्हणून तो अजून रिलीज जाल्लो ना. प्रमोद, आनी एकूच विशय घेता तो आयआयटीचो. आयतारा एक शेमेळावली मिटींग जाली आनी थंय काँग्रेसचे जीपीसीसी प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकरान स्टेटमेंट केलो की गव्हर्मेंटाक आनी विश्वेश्वर राणे आपल्या फादराक सुद्दां जे प्रताप सिंग राणे परयेचे आमदार ताका सुद्दां विचारपाक वेळ ना प्रोजेक्टाक. आनी गिरीशान क्लेम केले की प्रताप सिंग राण्यान गिरीशाक फोन करून सांगलें की काँग्रेसीचो स्टँड सारको आहा आनी काँग्रेस तेंचो विरोध करपाचो स्टँड घेतला तो सारको आनी आपलो ताका सपोर्ट आहा म्हणून. पण ते हो डायरेक्ट प्रताप सिंग राणे कडल्यान स्टेटमेंट येवन आशिल्लो म्हणून आमचो रिपोर्टर, आमचो विनायक सामंत प्रताप सिंग राणे तांकां मेळपाक गेले आनी तेंचो कमेंट हे करून घेतलो. सो ते म्हणटा की आपूण आतां मातशें राणेचें उलोवप मातशें डिप्लोमॅटीक आसता मदीं मदीं, आनी तेंचे ते जे सिग्नल दिता ते डायरेक्ट केन्ना स्टेटमेंट करिना. तेंच्यांनी आतां अशें म्हटलें की आपूण थंयचो आमदार ना, आपूण पयलीं आमदार आशिल्लो, सो लोकल आमदाराक वा दुसऱ्या कोणाकूय तरी विचारा. आनी आपल्या ग्राउंड रियलिटी आतां खबर ना, पयलींची परिस्थिती आनी आतांची परिस्थिती वेगळी आहा. तरी तेन्ना ताका प्रोजेक्टा काँग्रेसीच्या स्टेटमेंटाचेर विचारलें गिरीश चोडणकर, तेणी स्टेटमेंट केला जाल्यार तांकांच विचारा म्हणपाक लागलो. आनी दुसरे जेन्ना प्रोजेक्टाचेर विचारलें ताका तेन्ना तेणी सांगलें आयआयटी प्रोजेक्ट बरो आहा आनी गोंयांक आयआयटी येवपाक जाय, पण हांगासर विरोध कित्याक जाता, कोण विरोध करता हेंवूय जाणून घेवपाची गरज आहा. फुडें ते एक स्टेप फुडें वचून तेणी सांगलें हो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आनी गव्हर्मेंटा कडेन मुबलक अशी जाय तितली जमीन आहा असो तेणी स्टेटमेंट केलो. आनी कांय ते चड उलोवपाक वचून थोडक्यात तेणी सोंपयलें, पण खूब कितें सांगून गेले. एब्सोल्युटली प्रताप सिंग राणे आणि तांच्या स्वतःच्या स्टायली भितर हे रिएक्शन दिला आयआयटीचेर. लौकिक, थँक्स अ लॉट. हांव महेशा म्हऱ्या वता. महेश, कितें हे प्रकरण DDSSYचे, कारण जे नोटिफिकेशन आयिल्लें त्या दीस ताजी कॉपी म्हजे म्हऱ्या आसा आनी जी हांव दाखयता लोकांक की त्या नोटिफिकेशनाची लास्ट पेज आनी मुद्दम वाचून दाखयता. हाजे वयर जे कॉलम्स आसात तातूंत भितर पॅकेज नेम, स्पेशालिटी, कॅटेगरी, क्लिनिकल डेटा मॅन्डेटरी, क्लेम्स, प्रोसेसिंग गायडलायन्स, अमाउंट, कॉस्ट पर डे आणि कॉस्ट फॉर 14 डे पॅकेज, इतली सगळी गजाली सारकी विस्तारान हांगा दिल्ले आसात. आणि ते जे नोटिफिकेशन आसा ते 3 दिसां भितर विड्रॉ करचे अशें सरकाराक कित्याक दिसलें. आणि हांव जस्ट फॉर जनरल पब्लीक एक गजाल सांगता. आमी बिरेस्ताराक रातीन जेन्ना ही न्यूज ब्रेक केली तेन्ना आमकां खूब जाणांक सरकारांतल्याच कांय वरिश्ठ सामके मनशांचे फोन आयले आस्किंग की तुमकां ही न्यूज खंयच्यान मेळ्ळी काय म्हणून. दुर्दैव अशें की आमकां तांकां सांगचे पडलें की आमी तुमच्याच गॅझेट नोटिफिकेशनाक पळोवन ही स्टोरी ब्रेक केल्या म्हणून. सो तेन्ना सावन लक्षांत आयलें की हाजेर प्रचंड कुफुसांव जाला. प्रशासनाकच खबर ना की गॅझेट नोटिफिकेशन कितें आयलें तें. कितें कळटा महेश तुका हें आयकतकीर म्हळ्यार
पयलींच लोक काचाबूल आणि तातूंत भितर सरकार असली फंड घालता. सो कितें चल्लां? प्रमोद, आम्ही पहिला असे जेन्ना DSSY ची जेन्ना सांगले की ते कोविड पेशंटा खातीर स्कीम लागू जातली, तेन्ना ती प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी जर कोण ट्रीटमेंट घेता जाल्यार थंय तो कार्ड स्वॅप करपाक मेळपाक जाय ताका. पूण जोक असो जालो प्रमोद की आता ते सरकारान विथड्रॉ केला नोटिफिकेशन. जेन्ना आम्ही डॉक्टर शेखर साळकर हांचे कडेन उलयल्ले बीन, तेंच्यांनी कितें सांगलें फक्त 4च हॉस्पिटलां सध्या गोंयांत कोविड पेशंटांक एडमीट करून घेता. ऑलरेडी त्यांच्याकडे बाकीचे पेशंट आसा, त्यांची कोविड जी वॉर्ड्स आसा ते ऑलरेडी फूल जाल्लेले आसा. आणि आता ते म्हणटात जेन्ना तुम्ही म्हणटा की सरकार पेशंट धाडटलो, दुसरे म्हणजे अशें आशिल्लें की सरकारान पेशंट धाडटलो ते एडमीट करून घेवपाचे म्हणून. सो तेंच्यांनी ताका अपोज केलो आणि ते म्हणटा की आम्ही स्टेक होल्डर आसून आमकां कोण कॉन्फरन्सानूच घेवंक ना. आणि हे रेटी जे दिल्या तेंच्यांनी 4,000 6,000 अरबीत, ते रेटी सामके कमी आसात. विच इज नॉट पॉसिबल म्हणटा तो. खंयच्या पेशंटाक जर तुम्ही केअर जर ट्रीटमेंट दितलो जाल्यार ती सारखी दिवपाची. बेश्टे कागदार सांगले 4,000 ट्रीटमेंट दिवं म्हणून 4 जाणांक ट्रीटमेंट दिवपाक जायना ती. आनी प्रायव्हेट हॉस्पिटलांक ती कशीच परवडपाची नाशिल्ली. सेकंड थिंग अशें जावपाचें प्रमोद की खुबशे पेशंट जर सपोज रश केल्ली तेंच्यांनी की प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी, जाल्यार प्रायव्हेट हॉस्पिटलां आतां फॉर एक्झाम्पल मणिपाल हॉस्पिटल आहा, थंय कॅन्सर पेशंट्स आसा. सो तांचेरूय ताण पडपाचो, म्हणजे वेवस्थेरूय ताण पडपाचो. सो तांच्यांनी अशें म्हणिल्लें की आमी अपोज असो करिना, पूण सरकारान एटलीस्ट आमकां कॉन्फिडन्सान घेवपाचें, कित्याक 4च हॉस्पिटलां आसली ती. आणि मागीर रेट फायनलायज करपाची तेंकांच खबर ना. सो तांच्यांनी दिसता सीएमाक फोन मारलेलो, हेल्थ मिनिस्टराक फोन मारिल्लो. असो सीएमानूय म्हणिल्लें की जे कितें जे रेटी ठरयले ते 3-4 म्हयने पयलींचो रेट तो आशिल्लो. सो आपूण तो रिव्यू करता म्हणून. सो एक वेळ घडयेक कशें जालें कितें जावं येता आणि ते काल तेंच्यांनी ते एबियन्सान दवरले. पण आता फुडें जर गव्हर्नमेंट जर सपोज गव्हर्नमेंटाक जर दिसलें की DSSY स्कीम ही प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी लागू करपाची म्हणजे कोविडा खातीर, जाल्यार गव्हर्नमेंटाक रेटी वाडोवचे पडटले. थंयसरलो इन्फ्रास्ट्रक्चर पळोवचो पडटलो आनी कितले पेशंट बाबा ते एडमीट करून घेवंक शकतात ते पळोवचें पडटलें. नाजाल्यार सरकारान सांगलें स्कीम दिता म्हणून आनी सगळ्याच लोकांनी जर रश केली थंय, जाल्यार प्रायव्हेट हॉस्पिटलाक कॉलेज जावपाक टायम लागचो ना. पण महेश, तो प्रश्न कितें की 3-4 म्हयन्या पयलीं ठरयिल्ल्यो रेटी अकस्मात गॅझेट नोटिफिकेशना भितर कश्यो आयल्यो? प्रमोद, एक म्हणजे तेंच्यांनी दिसता म्हणजे आमी दोतोरांनी दिसता फोन मारून जेन्ना विचारले आपल्या हांकां तेंची तेन्ना कमिटी आसता आनी कितें, कोणाकूच खबर ना कितें जालें तें. म्हणजे एक्चुअली म्हणजे पयलीं कशें आमी पळयलें की प्रायव्हेट हॉस्पिटलांची रेटी जेन्ना थारायल्ले तेन्ना सुद्दां रेटी चेंज करपाक लायले. आतां हो दुसरो प्रकार. म्हणजे गव्हर्नमेंटाचे अशी डिसिजन दोन गॅझेट नोटिफिकेशन हे कितें बेश्टी खंय तरी हे जाल्ली गजाल न्ही, हे गॅझेटाक पब्लीश जाल्ली गजाल. हय. सो रिजन कितें तें कळना. कित्याक आमी सीएमाक कॉन्टॅक्ट आयज आमी जेन्ना हेल्थ मिनिस्टराक ट्राय केली कॉन्टॅक्ट करपाचें, तेंकां आमी विचारलें सुद्दां की हें अशें कित्याक घडलें काय म्हणून. सो तेंच्यांनी विशय जाणून आमकां इतलेंच सांगलें की त्या नोटिफिकेशना बद्दल आपणाक काय विचारूं नाका म्हणून आपूण ऑलरेडी सांगलां की सीएमाचेर डिसिजन घेतलो आनी आतां सध्या ते एबियन्सान आसा. सो आमी आतां सीएमाक ट्राय करता, पूण सीएम आज आमकां तसो मेळ्ळो. हांव एकच गजाल गोंयकाराक सांगपाक सोदतां, ती म्हळ्यार आमकां जी खबर आसा ती की आमी ही स्टोरी ब्रेक करतकीर आमकां ज्या मनशांचे फोन आयले आस्किंग हे कशें तुमी ब्रेक केलां, खंयच्यान तुमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी, ताचे वयल्यान एक गजाल हांव तुमकां स्पश्ट सांगपाक शकता, गव्हर्नमेंटा भितरल्या हायेस्ट ऑफ द हायेस्ट लेवलाचेर पसून ही गजाल गॅझेटाक आयला हे त्या दिसाक जो मेरेन आमी स्टोरी ब्रेक केल्लो ना तो मेरेन खबर नाशिल्लें. आनी तेन्नाच खंय तरी आमकां अदमास आयिल्लो की एक 2-4 दिसां भितर हे घडये हे गॅझेट नोटिफिकेशन अभियानचा वचपाक शकता म्हण. आनी तशेंच जालां. कारणां कितें आसूं, म्हाका एकच गजाल दिसता की गॅझेट नोटिफिकेशनाच्या बाबतींत जर घाळपणां जातात, इट रिफ्लेक्ट्स व्हेरी बॅडली ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन. अशें ह्या टायमार तरी जावन उपकरना. हांव थंयच्यान मुखार वता. क्विकली हेल्थाची अपडेट आशिल्ली. रिव्ह्यू मिटींग घेतली हेल्थ मिनिस्टरान, सगळे पीएससीचे डॉक्टर आशिल्ले, सगळो स्टाफ आशिल्लो. सो जे होम सॅच्युरेशन जे कोण होम आयसोलेशन आसात त्यांचे सॅच्युरेशन चेक करपाची खूप गरज आसता. सो गव्हर्नमेंटान अशें थारायलां की ज्यांच्याकडे कनेक्टिव्हिटी ना, त्यांच्याकडे हेल्थ वर्कर्स ना, अंगणवाडीचे वर्कर
ना जाल्यार पंचायतीचे लोक म्हणजे पंच बी ना तांच्यांनी वचून जो डेटा कलेक्ट करपाचो आनी गव्हर्मेंटाक दिवचो पडटलो म्हणजे प्रत्येक पीएससीन आनी प्रत्येक पीएससीन तांकां मॉनिटर करतले कित्याक ताचो जर सॅच्युरेशन जर देंवले बीन सपोज ते 95च्या सकयल आयले फॉर एक्झाम्पल 92चेर आयले आनी मागीर जर ताका जर ट्रिटमेंट मेळोंक ना जाल्यार तो प्रॉब्लम जातलो सो जेणे करून ते तांकां रोखडो शिफ्ट करूं शकता सेकंड थिंग म्हणजे गव्हर्मेंटान आतां अशें चिंतलां की 50 इयर्स जेका जाल्या 50 इयर्स आनी 50 इयर्साच्या वयर जो कोण पेशंट होम आयसोलेशन आसा आनी ताका जर कोविड पॉझिटिव्ह जाला आनी तो इवन बरो सुद्धा जाला तेजी आरटीपीसीआर टेस्ट करून जर तो नेगेटिव्ह सुद्धा आयलो जाल्यार सुद्धा तो चेस्ट एक्सरे काडपाचो कित्याक एका म्हयन्यान एक वेळ तांकां त्रास जाता तांकां ब्रिथींग प्रॉब्लम जावंक शकता सो मागीर हे सगळे गोष्टी जावच्या परस ताका आतां धरून तेची केअर घेवपाची आनी तेचे आनी त्याचो सदांच ताका मॉनिटर करतना 3 फावटी तेचे सगळे ऑक्सिजन लेवल्स बीन पल्सीस बीन हे चॅक करचे पडटले प्रमोद या थँक्स अ लॉट महेश हांव थंयच्यान मुखार वता मुकेश आसा आमचे बरोबर म्हाका दिसता एवरी डे आमकां एक न्यूज मेळटा की आयपीएलाची बॅटिंग चलता ते हांगा छापो मारून धरले खंय रेड मारून धरली आजय एक गजाल जाल्या सो मुकेश व्हॉट इज हॅपनिंग सडनली इट लुक्स लायक वी आर टर्निंग इनटू अ बॅटिंग डेस्टिनेशन so what is this means every 36 hours there is a story coming out that betting was going on at this place and it is spread across North Goa. So what are you hearing from your police sources? Pramod, yes, it is fourth raid which crime branch raided yesterday and arrested 4 accused. One thing is for sure that all the 4 raided whatever was conducted, the bettors are from outside. First, somebody from Bengaluru, somebody from Punjab, somebody from Madhya Pradesh. Today was from Chhattisgarh. So from other states, they are coming here and they take the bet from their own states. So they have their network and they are functioning from Goa. So it seems that since tourism has opened up, general tourists are coming or not, that is a different issue, but criminals are flocking in the state, and that's the reason, be it the IPL betting, be it a drugs related case, be it fake currency case gang. So it seems that criminals are loving Goa as of now, and general public, I don't know what is the exact figure, how many general tourists are coming in the state, but it is for sure for last 1.5 months, many criminal activity has increased in the state and many criminals have been arrested also. Pramod? Yeah, thanks a lot, Mukesh. हांव इतल्याचेर थांबता. Thanks a lot for watching this broadcast. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.